गुढीपाडोळा वाठारांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान पावसाचें उदक लोकांच्या घरांनी शिरता। घरांत उदक भरिल्ल्यान लोकांचें बरेंच लुकसाण जालां। पावसाच्या उदकाक लागून वणटी फुगतात। असोच एक प्रकार पारोड्या घडला। पारोड्या वाठारांत 3 घरांक ह्या पावसाच्या उदकाक लागून धोको निर्माण जाला। फाटले 3 वर्सां सावन सेगीत अशेंच घरांत उदक येता अंदूय अशीच परिस्थिती निर्माण जाल्या। तशेंच ह्या पावसाक लागून काकोडा गवडी वाड्या वयलो साकव पुराय उदकान बुडला। हाका लागून लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता। बंद केला ते येवच्यान पयलीं सकून ही वाट आसली ही जी वाट बंद केल्या म्हणून ते सगळें उदक जाता उदक जाता आनी हें सगळें शेत फील करून हें किलडी आसा शील लावन बंद केलें तें कळटा आतां बोल्लां ही ड्रेनेज बांदली ही थंयच्यान हें उदक येवपा लागून हांगा वाट सोडली आतां फिलिंग करून कितें लावन बंद केलो